लाखो भक्तांचे भक्तिस्थान देव सप्तकोटेश्वर आज या देवस्थानाच्या वार्षिक वर्धापन दिनानिमित्त आज 3 दिसाचो कार्यक्रम आयच्यान सुरू जाता आणि मोठ्या उत्साहान आज हो कार्यक्रम सकाळपासून सुरू जाल्लो आसा। 3 दिसाचो जो कार्यक्रमान लाखो भक्त भाविक हांगासर सकाळपासून आज येत आसा। तशीच या गावान गेले कित्येक दीस या उत्सवाची तयारी जयंतपणे चालू आसा। सगळेच आमचे नागरिक या गावचे तसेच आजूबाजूच्या या गावातले लोक या कामान जुटलेले आसा। भक्तिभावान आज ही काम पूर्ण करपाक लागून ते अहोरात्र धडपड करीत आसात, आपले योगदान दीत आसात, वेळ आपलो खर्ची करीत आहात। देवाची इतली भावना जी देव तांकां पावतलो आणि देवाची इतकी आराधना करणारे हे सगळे आमचे भाविक भक्त आज मनापासून ही देवाची सेवा करीत आसात। आज त्यांच्या सेवेचो मौल्य करी सारखे ना। जरी तर हे देवूळ डायरेक्टरेट ऑफ आर्किओलॉजी या डिपार्टमेंटान काम करून तेचे नूतनीकरण केल्ले आसा, पण आज अशें दिसता की या गावातले प्रत्येक नागरिकाचे सहकार्य या देवस्थान सुधारणे खातीर आसा आणि आज ते आमकां दिसून येता। छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पदस्पर्शान पावन जाल्लो हो आमचो नार्वे गांव, हो सप्तकोटेश्वर देव। हे देववाड्यार आज फाल्यां परवा लोकार्पण जाता। ह्या लोकार्पणाच्या उत्सवाक अख्खो वाडो जमलेलो आसा आणि रात दीस तेंच्यांनी काम केलें आसा। हांव इतकेंच मागता की तांकां देवान बरें आयुष्य आरोग्य दिवचें आणि सगळ्यांक अशेंच एकजूट गांवाचे डेव्हलपमेंट गांवाचो उत्सव खातीर ते सदांच हे करचे आणि सगळ्यांक बरें मागचें। आणि आमचो आयज ह्या उत्सवाचो हो पयलोच दीस आसा आणि आनीक 2 दीस आमचे फुडें आनीक अशे हे प्रोग्राम जावपाचे आसा। आणि आमकां खरेंच हे इतके उमेद दिसता की आमच्या हे जे देवूळ आहा सप्तकोटेश्वर पुरातन देवूळ म्हणजे शिवाजी महाराजान बांदलेले आणि कितल्योश्योच आमच्यो आतां हांगासर पिढयो जावन गेल्यो। आमची आज्याची पणज्यांची प्लस आमची आता ही आमची म्हाका दिसता हांव जाणा जाल्ल्याक 4थी पिढी जाली जाल्यार आमी हे जे 4थी पिढयेन सुद्दां अजून आमी देवाची श्रद्धा जे आमचे जे काम आसा पळय पालखी धरपाचे सप्तक आसा म्हणू नाका, जे आमचे नाटकां जाता म्हणू नाका, धालो म्हणू नाका, अश्यो ज्यो भरपूर ज्यो गोष्टी आसा त्या गोष्टींनी आमी सगळे वाडो आमचो एकजूट जावन ते काम करता। आयज आमचे देऊळवाडा नार्वे सप्तकोटेश्वर मंदिराचे नूतनीकरण आमचे पुरातत्व खाते यांनी केल्लें आसा आणि तेजो सुवाळो लोकार्पण सुवाळो आयच्यान चालू जाता म्हणजे 9 ते 11 तारीख पर्यंत। आणि ह्या सुवाळ्याक खरें नूतनीकरणाचें खरें हें श्रेय म्हणजे आमच्या वाड्याकारांनी दिल्लें आसा। जशें की सगळ्याक सजावट करून सगळें विसरून तेंचो वेळ खर्चीक करून जे हें केल्लें आसा पळय नूतनीकरण आणि हेजो सुवाळो हेजें सार्थ करून हांव देवा कडेन मागतां की अशीच तेंची एकजूट रावन अशेच कार्यक्रम बरो जावचो आणि सगळ्या भाविकांक मागता की तेंच्यांनी हांगा येवन हे सुवाळ्याचो लाभ घेवचो।